बुधवारा सेगीत चौथे दिसा गोंयांत सगळेकडेन उटंगार। दाबोळीच्यो 16 फ्लायटींचे शेड्यूल हाल्ले, फ्लायटी डायवर्ट करच्यो पडल्यो। पालया मदल्या वाड्यार मुख्य रस्त्यार झाड पडून पणजी येवच करपी लोकांचे, शाळेच्या भुरग्यांचे बरेच हाल। 3 वरां रस्तो आडून उरलो। म्हापशा मार्केटात वर्सा प्रमाण बुडटी। हवामान खात्यान दक्षिण गोंयांत 23 जून मेरेन उटंगाराची शिटकावणी दिल्या। उटंगाराच्या पावसाचो विमानांच्या येरादारीचेरूय परिणाम जालो। दाबोळी विमानांचे शेड्यूल हाल्ले। बुधवारा दनपार सावन 16 विमानांचे दाबोळीचे लँडिंग डायवर्ट करचे पडले। सांजे मेरेन दाबोळी विमान येरादारी बंद आशिल्ली। बुधवारच्या पावसान गोंयांत कांय कडेन झाडां आडवी जावन रस्ते ब्लॉक जाले। कांय कडेन मार्केटां पाण्या पोंदा गेली। जावन आमकां खूब कॉल येयले की फाल्यां मदल्या वाड्यार रस्त्यार टिचरचे झाड पडलें आनी रोड ब्लॉक कंप्लीट। आमी टर्नआउट केला आनी हांगासर 8:30 पावले आनी 8:30 दिसा आमी कंप्लीट केले। ओके, कितें कॅज्युअलिटी बीन रिपोर्ट जाला? कांयच हांगा म्हाका 30 वर्सां जालीं बसता हांगा। हे कितें हांगा उदकान आमी आतां सगळे दीस जालीं उदकान आहा। सकाळी 7 जाल्यार आमी संक येयले हांगा उदकान 15 माला म्हणजे आमचे 15 उदीक सगळ्या सकयल येता। परत हे सायडीन बॉर्डर सुद्दां उदीक येता। फाटल्यान ती पोकळे तिवरेकारांची दुकानां आहा पळय तांचे बेश्टेच पत्रे काडलेले। ते कितें जाला तो व्हाळ आसलो पयलीं पळय ते हेका तो तेंच्यांनी हे केला डायवर्ट केला पूण थंय पाणी जालें काय ना। आतां सगळें पाणी वयलें बिले हांगाच येता तेच्याच व्हाळार येता। थंय पाणी जालें काय ना म्हणून तें पाणी सगळें भितर इकडे आहे आतां। बस्तोड्या मोटार शेतात घुसली। शेतात उदक भरिल्ल्यान ती बुडली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पिसुल्ल्या आयडीसींतले ड्रग्साचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट एक्सपोज जातनाच गोंयाबरोबर बीजेपीचो सरचिटणीस वासुदेव परब नॅशनल मिडियातूय गाजता। मात वासुदेव ड्रग्स रॅकेटांत ना म्हूण सांगून बीजेपीची ताका क्लीन चीट। मुख्यमंत्री रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साक बोट दाखोवन कानार केस काडटा। काँग्रेस म्हणटा गृहमंत्री म्हूण पर्रीकार जबाबदारी टाळपाक शकना, ताणें जाप दिवंकूच जाय। ना, बीजेपीचो मनीस ताणें वायट कांयच आनी गुन्हो करूं ना। गुन्हो केलो आसत जाल्यार इतलोच की आयडीसीचो प्लॉट न कळटा तेणें रेंटाक दिलो, हो तेजो इतलोच गुन्हो आसा। म्हणजे आयडीसी कितें एक्शन? आमचो पूर्णपणे विश्वास आसा वासुदेव परबाचेर की तो असल्या कामाक इनवॉल्व ना आनी हेजे फुडें नासतलो नाय बी। The raid is entirely conducted by DRI and mainly so because it is, as you are aware, it has number of states involved. So I can't comment on things which are not in my jurisdiction. I can't comment on issues which are not in my jurisdiction. म्हणजे हो सरकार ड्रग्स प्रमोट करता आनी सरकार ड्रग्सवाल्यांक प्रोटेक्ट करता ह्या हेतूंतल्यान एक मेसेज वयता आनी खूब रॉंग मेसेजी। कारण एक होम मिनिस्टर आसा तो होम मिनिस्टर असो करून बिहेव जावपाक शकना। इट इज बियॉन्ड इमॅजिनेशन दॅट गोवा हॅज विटनस्ड ketamine drug seizure of over 100 kilos in Pisulem, and which was found in the factory owned by BJP's office bearer Vasudev Parab. आणि तो म्हणटा की ती लीक जावंक दिली म्हणजे आनीक दुसरी इलिगलिटीज। जेन्ना डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स येता आनीक रेड मारता आनीक गोवा गव्हर्मेंट डिनायला रावता आनी मुख्यमंत्री जो अदरवायज सामको वोकल आसता खंयच्याच इश्यूचेर तो आपल्याले सायलन्स दवरता। हे एक चमत्काराची गोष्ट आसा। ही इंटेलिजन्स फेलियर काय हे इंटेलिजन्स कनायवन्स ह्या सरकाराचे आनी ड्रग पेडलरांचे ही एक व्हडली भानगड अशी दिसता। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।